we have good open spaces and public land, good is old sector is growing more. But our entire city is based in a very good outcome of this is that we have demanded for a ward-wise consultation of the people, and they have to notify in advance that they will be coming to this particular ward or whichever ward they are. All 25 wards they have to visit and have consultations with the people of that particular ward in that ward itself. But the date and time has to be notified in advance. It should not be like this. 24 hours they say that there is a presentation. It should not be like that. It has to be notified in advance and ward wise in all 25 wards. It has to be done. म्युनिसिपालिटी दाखोवपाक गेल्ले लोकांक सगळ्यांक सजेशन घेवपा आशिल्लें. सो आतां लास्ट तेंचे डिसायड केला की ते वॉर्ड वायज ते वचून सजेशन घेतले म्हणून लोकांचे कसो कितें आमी मास्टर प्लॅन करपाक. म्हाज्या कितें हो जो दाखयल्या हो दिसपाक हो बरो दिसता, पळोवपाक बरें दाखयता पिक्चर, पूण आमी हेजे ओपोज करता. कालूच आमच्या आमदार फातोर्ड्याच्या आमदारान हेजे ओपोज केल्लो. आमी बी कावन्सिलर म्हणून आमी हे जेडा ओपोज करता. कित्याक म्हणजे एग्रीकल्चरचे लँड आसा थंय जे लोक आमचे शेतकारां भाजी रोयता हे रोयता तांकां आमी जाता तितलें मदत करता, रोवपाक हेल्प करता. आनी हे थंय हांगा ओपन स्पेस करून ते हे करूं सोदता, पार्क करूं सोदता एग्रीकल्चर. हें कोताक येना. हें आमी कशेंच आयकून घेवपाचें ना. आमकां कसो जाय तसो लँड आमकां मास्टर प्लॅन कसो करपाक जाय हे लोकांक विचारून करपाक जाय. आमी आमच्या लोकांक घेवन आमी बरोबर गेलो करतलो. थोड्या दिसान येत्या वर्सा म्हळ्यार म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आहा. म्युनिसिपालिटी जावनी आमची आमी सगळे लोकांक घेतले आनी तुमकां मास्टर प्लॅन कसो करपाक जाय तो लोकांचो आमी सजेशन घेवन तो प्लॅन करतले. That is 16 years ahead. It is basically a consultancy scam because this is how it works. You choose an agency who is empaneled with GSUDA or the SUDA, Urban Development Ministry in Delhi. Tanka they liaison with the government. They get a plan to be made. They prepare a DPR, which usually does not come to the people. If you go to other places, usually it does not come to the people. It is discussed only within the government circles, and it goes back to Delhi. They get paid for it, and then everything is forgotten. What is the use of a plan if there is no implementation? We have seen. आम्ही सगळेच मडगावकार. आज कितली वर्ष झाली मडगाव is the same. What is the development? Whether it is GSUDA, municipality, TCP, it is all about messing around with Margao. And as citizens, across party lines, we should see what happens within the party is a different thing. But across party lines, we have to think of our future. We have lived our lives. Our children are growing up. What are they even happy living in this place called Margao or Fatorda or as a matter of any city in Goa? What was the outcome and what particularly you have suggested to them? See, we have basically suggested to them, or rather the people have suggested that they should make a plan according to what the people's suggestions are. One, I told them that they have to conform to the GIS mapping of the whole Margao and Fatorda, then plan on it. Then they have to come back to the people, take our suggestions, go back to the drawing board and come back, visit ward wise, and then only kind of formulate a comprehensive plan. Otherwise it is useless. मिटिंगेक सगळे तुम्ही आशिल्ले. हांवें तांकां तेंच सांगून दिलां की दे वेर नॉट प्रिपेर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन. होच रिजन हांव काल पयरच्यान तांकां सांगता की तुमी हो आसा तो पोस्टपोन करपाक जाय आशिल्लो. एक कोर्ट आतां ते म्हणटा काल तांच्यांनी वॅबसायटीर घाला म्हणून. काल रातचे घालता आमकां खबर पासून ना. आतां खबर नासतना हांगा येवन कितें डिस्कशन करपाचें जातलें? इज इट पॉसिबल? हांव पयरच्यान तेंच सांगता तांकां की हे तांच्यांनी पोस्टपोन करपाकूच जाय. आनी आज जर आमी पळयलें हे प्रेजेंटेशन दे वेर नॉट इवन प्रिपेर्ड. तांची बेजूच नाशिल्ली प्रेजेंटेशनाची. आतां अशे तरेन तांच्यांनी जे सजेशनां दिल्या मडगांव करतले म्हणून हांव सांगता 60 to 70% करपाक पॉसिबलूच ना. आतां आमी तांकां सांगलां आनी हातून एक दिसून येता दीस इज 100% नॉट पीपल सेंट्रीक मास्टर प्लॅन. हो मास्टर प्लॅन आसा तो हांव काल सांगला ते आमदार सेंट्रीक. आनी हे पयर तांच्यांनी कन्सल्ट पासून करतना आज एक्सेप्ट केला की हाजे पयलीं तांच्यांनी जे स्टेक होल्डर्सांक दाखयल्ले ते हांवें तांकां विचारलें की स्टेक होल्डर्सांक दाखोवच्या पयलीं तुमी एक्चुली पब्लिकाक दाखोवपाक जाय आशिल्लो. कित्याक हो मडगांवकारा खातीर मास्टर प्लॅन. हो मास्टर प्लॅन बाकीच्या तांच्या स्टेक होल्डरा खातीर न्ही.
सो आमी तांकां आतां रिक्वेस्ट केला आनी तांच्यांनी एक्सेप्ट केला की दे वील रिवर्क ऑन दीस. आमी सांगला तांकां डिमांड केला की तांच्यांनी हो रिवर्क करचो पडटलो, टायम घेवन तांच्यांनी आमकां हाडून प्रेजेंट करचो पडटलो, लोकांक दाखोवन पयलीं वॉर्ड वायज वचचो पडटलो, वॉर्डांनी वचून लोकांची सजेशनां घेवन येवन प्रेजेंट करून मागीर हाजेर कितें विचार जातलो. आतां तांकां आमी टायम दिला, आमी सांगला आमकांय टायम दियात आनी आज केला तशी घाई करनाका. ही गडबड कित्याक ती म्हाका कळना, कोणाक ही गडबड आसा, हो मास्टर कोण, हांव पयरच्यान म्हणटा आतां मास्टर कोण आनी ताका कित्याक घाई आसा हें आमकां आतां कळटलें आनी हातून दिसून आयलां आस कितें तें. फक्त हांवें तांकां इतलेंच सांगलां की घाई करनासतना तुमी टायम घेवन करात, जातकीच घालात, आमकां एक 2-3 म्हयन्याचो टायम दियात आनी मागीर हाजेर डिस्कशन करपाक इट इज पॉसिबल टू टेक सजेशन. आमी आयज मडगांवकार रेजिडेंट ऑफ मडगांवकार आनी आमगेले वॉर्ड नंबर 21 स्पेशली हाचेच्यान तेका लागून हांव येयल्लो. मडगांव म्युनिसिपालिटीचो आयज एक तेंगेलें रिप्रेजेंटेशन आसलें की मास्टर प्लॅन मडगांव एक मास्टर प्लॅन करपा लागून रिप्रेजेंटेशन आसलें. सो ते कोण येयल्ले पळय तेंगे कोण आसले ते उलयले सांगले ते कितें सांगते आमकां लोकां कडेन मनाक पटूंक ना. कित्याक हो मास्टर प्लॅन तेणें आपल्यानूय हें केला आनी मास्टरांक घेवन केला. आतां तुमकां खबर आहा मास्टर कोण ते कळ्ळें. जेन्ना येस मास्टर प्लॅन करता तेन्ना तुमी लोकांक कन्सेंट करपा जाय, लोकेलिटी लोकांक सर्वे काडपा वचपा जाय, लोकांक ते वॉर्डांक कोण आहाय ते लोकांक घेवन वचपा जाय. तुमी येता भितरल्या भितर बसता काडटा हिंग दवरता, आमी कशें करतले कित्याक आमी थिंगा रावपाचें आनी मास्टर म्हणटा ते ओन्ली फॉर 5 years आमी हिंगा रावतले मोर पासून आसतले. हाले मास्टर कोण इलेक्ट जातले जावपा ना, बट वी हॅव टू सफर. आमी लोकांनी करपा पडटा, त्रास करपा पडटा. आतां ही पळय मास्टर प्लॅन म्हणटा न्हू, हो आमची पासत कोणा पासत न्हू लोकांक, हो बिल्डरांक एक वाट करपाक, बिल्डर लॉबींग एक वाट करपाक, व्हडले रस्ते दाखोवपाक, आमगे दुर्ग मोडपाक, व्हडले प्रोजेक्ट बांदपाक व्हडले सारके. ताका लागून हे मास्टर प्लॅन. सो हिंगा ते पळय येयल्ले ते आमकां पटना, तांकां आमी सांगलां आनी स्पेशली हांवें सांगलां तुमी हें परतून करा आनी जेन्ना करता वॉर्ड वायज करा आनी हे वॉर्ड नंबर 21 येता तेन्ना आमकां इन्फॉर्म करा. हांव आमगे लोकांक येतलो, आमगे लोकांकूय कळना कितें आहा तें. शेत आहा हो ना. इज देर एनी प्लेस लेफ्ट इन मारगांव डेव्हलप करपाक उरल्या दवरल्या MLA आमगे दवरल्या आहा. म्हाका दाखय कोण आसले दाखय मडगांव भितर खंय आहा दाखय. सगळे शेतान प्रोजेक्ट मरे. हां इज देर एनी फुटबॉल ग्रावंड इन मडगांव ग्रावंड आहा. एक आडायन दवरलो आहा आमी कोस्ता ग्रावंड. कोर्टान झगडटा आमदार आसून 30 वर्सां आमी आमदाराची एगेन्स्ट कितें असली कामां लागून मॉडल मारगांव येयले. विजन मारगांव 2041. अरे मॉडल मारगांव जायना मरे तुगेले सगळे उदक देंवन येता. हां आमकां दिसता तूं BJP येवन बरो डेव्हलपमेंट करतलो, काय ना. हां काय ना. ते फक्त ते नाल्ला गटारां आनी कितें ड्रेन थिंग नाल फोडोवंक भोंवता. आनी दीस इज योर वर्क. तूं हें काम कावन्सिलरांक घे मरे. तुजें काम कितें आतां गव्हर्मेंट म्हणटा गव्हर्मेंटान तुजें काम सगळें व्हडलें टेंडर हाडपाचें हें कितें. आनी ते येता येता आनी कोणान सोडलो एकटें हाडून थिंगा तो म्हाका सांगता PX सांगता म्हाका व्हर कितें गार्बेज बॅग हांव व्हरपाक. हां सो आमी तांकां सांगलां आमकां तुमकां कन्सर्न जाय म्हणजे वॉर्डान येता तेन्ना आमगे कावन्सिलराक सांगप ना. तो पॉलिटिशियन तो गुणा येतलो. म्हाका सांगा हांव लोकांक हाडटा लेट द पीपल डिसायड बाबा आमगे वॉर्डा सायडीन कितें करतले खंयच्यान वयतले कितें जाग आहले पयलीं चोया. आज तुमी जें कितें हांगा पळयलें हो सगळो म्हाका दिसता एक बरें दाखयल्लें स्वप्न. विज्युअलायजेशन तांचें बरें आसा. हें खंय तरी AC ऑफिसान बसून केल्लें शें दिसता पळयलें जाल्यार. कळ्ळें तुका. आज पर्यंत मडगांवां अंडरग्रावंड केबलींग केल्लें आसा. अंडरग्रावंड केबलींग जें घातल्या केबल तें डिफॉल्ट आसून तांकां ओवरहेड आसा आजुनी. सिवरेजीचो प्रश्न हांवें स्वता गेल्ली 5 ते 8 वर्सां जालीं हांव स्वता घेवन आसा. मोमान पळय सिवरेज लायन फुट्टा ती डायरेक्ट त्या रिवर सालान वता. तिसरी गोश्ट उदकाचो प्रॉब्लेम. ही उदक सिवरेज आनी लायट ही 3 मूलभूत सुविधा आसता. ही उदकाची लायन स्वता PWDन एकदां सांगिल्लें आसा की जी पळय लायन हांगा वता थंय कोलमो रोड जी पळय खारेपान मागीर जी खारेले पेडा जी एरिया आसा थंय मल्टिपल लायन्स केल्यात उदकाच्यो. ताजे लागून थंय वॉटर ड्रॉप जाता आनी तांकां उदक पावना म्हणून. कळ्ळें. हे इतल्यो सगळ्यो गोश्टी आसतना इतल्यो सगळ्यो ज्यो स्पेसिफीक ह्यो पयलीं करपाक जाय. जर तर हो प्लॅन समज जर तुमी डेव्हलपमेंटाचो फुडले 2041 म्हणटा तो. कळ्ळें तुका. 27 पर्यंत कितें केलें मडगांवान. आज फुडें येवपाचें 27 इलेक्शन येवपाचें आसा. 26 कावन्सील इलेक्शन येवपाचें आसा. म्हणजे आज टील डेट पर्यंत
कितें केलें मडगांवां आमकां तेंच मडगांव दिसता पण म्हाजी एकूच वरी आसा ह्या मडगांवाच्या खातीर कितें म्हणून की हे मडगांव तुमी पळय 2041 जे पळय तुमी सामकें रिडेवलप्ड अशें म्हणून ते दाखयता पयलीं हें स्वप्न दाखयता पयलीं हें दाखोवना कित्याक आमी पणजे स्मार्ट सिटी वचून ती पणजेची कितें परिस्थिती जाल्या ती आमी पळयल्या हांव देवा कडेन मागता आनी सगळे मडगांवकारा कडेन मागता हे मडगांव आसा तशें बसून समज जर तर उरलें न्ही जाल्यार बसून ताजेर कितें तरी आमी वाट काडून कितें तरी करून ताजेर वाट फुडें काडूंक शकता पण ती समज जर परिस्थिती समज जर स्मार्ट सिटीची जाली न्ही मडगांव आमकां पांय घालपाक जागो आसतलो कित्याक अशेंच आमी कितें आसा ही डेवलपमेंट करून वयर सिटी वयर वचप आसता प्रोग्रेस जावप आसता आमी डिग्री जायत आसा आमी सकयल वचत आसा कित्याक जेन्ना हो प्लॅनिंग करता तेन्ना मूळ प्लॅनिंग जाय आसता ह्या 3 गरजेचो वस्तूचो गार्बेज सिवरेज इलेक्ट्रिसिटी उदक ह्या 4 गोष्टींचो पयलीं प्लॅनिंग जाल्लो जाय आसता तो पयलो प्लॅनूच ना आमचे कडेन ह्या गोष्टीचेर कोण विचारूच करना ते ह्या गोष्टीचेर विचार करचो आनी आज जे मडगांवकारांनी सांगलां डॉक्टर आशिश कामतीन सांगलां बरें स्पेसिफिकली तांकां सांगलां कितें जातलें कितें ना तें हें सगळें तांणी मनान घेवचें आनी ताजेर रिएक्ट करचें आनी तशें तांणी सांगलांय बी आनी बेश्टो समज जर परत प्लॅन घेवन हांगा येता जाल्यार मडगांवकारांच्या वतीन हांव तुमकां सांगता आनी मडगांवची दशा करूं नाका आमी डेवलपमेंट तुमचो कितें तो पणजे तुमचो स्मार्ट सिटीचो हातून पळयला ती पळय आजुनूय सारकी जायना ती तुमी परिस्थिती मडगांवची करूं नाका मडगांव आमकां चलता भोंवता तरी दियात आनी फुडल्या आमच्या पिळगेक तरी आमी अशी सांबाळपाक रेडी आसा पण दुर्दशा मात करूं नाका इतल्याच म्हणटा त्यो बरोबर म्हणटा मिटींग जाल्या म्युन्सिपालिटी मिटींग जाल्या म्युन्सिपालिटी आमचे सिरियस कन्सर्न रिगार्डींग फायर एंड एमर्जन्सी म्हणून सगळे एमर्जन्सी जाता हालीं तुमकां जाणा बिल्डिंगेचे हें पडटालें बिल्डिंगे सकयल पडटाली गाडी येवपाची दोनूय वचना पार्किंग आसता दोनूय फूल पार्किंग आसता आनी गाडी इमिजिएटली थिंगा येवपाक जाय एमर्जन्सीक ती पावना दोनूय सायडीन पार्किंग ओके कोण फाटल्यान चलना मुखार चलना गाडी येवपाक ते पयलीं सद्या हायड्रंट सिस्टम चलना हायड्रंट सिस्टम जाय मेन मार्केटान उज लागल्यात तेय चलनाय तेंचे लागीं टांकी ना अजून टांकी बांदूना उदकाची सो ती इम्पॉर्टंट ही एमर्जन्सी चड गरजेचें नाजाल्यार तेणी एक मिनी फायर स्टेशन बांदपाचें हिंगा पुलीस स्टेशनार दवरपाचें मिनी फायर स्टेशन धाकटी गाडी करून तेन्ना तें इफेक्टीव जातलें नाजाल्यार हें जावचें ना हो प्लान मेन एमर्जन्सी प्लान मेन आसूंक जाय एमर्जन्सी केस को टॅकल करतलो केस को येतलो कितें हे प्लानाचेर आसूंक जाय क्लियर कट आनी हे सिस्टम जे फायरा जाय जे एमर्जन्सी जाय ते थिंग गरज आसा सगळे हाय आमचे विकता तेंचे लागीं एनओसी तेंचे आसना तेच्या बिलो 100 आसता ती हें सगळे एक्सटिंग्विशर्स आनी तेंचो इतलो स्टॉक आसता थिंगा स्टॉक म्हणजे कितें सगळो लोड फायराचो सो इतलो लोड धरप न्ही तें सेपरेट धरपाक क्रॅकर कितें आसता सगळें मिक्स आसता सो केन्ना एमर्जन्सी जावपाक जाल्यार आमचे एक्सेस गरजेचें आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन्स आशिल्ली की गोवा स्टेटीन थोड्योच कॉन्स्टिट्युशन्सी आयडेंटिफाय करपाच्यो टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड फॉर द सिटी स्मार्ट सिटी तातूंतल्यान म्हाका दिसता UD डिपार्टमेंट थ्रू JSIDC एक पयली 5 कॉन्स्टिट्युशन्सी आयडेंटिफाय केली बिचोले फोंडा पेंजीम मारेगांव सो बिचोले ऑलरेडी तांचे सगळे एप्रुवल बिप्रुवल जावन आनी फोंडा एप्रुवल जावन ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस फर्स्ट फेज बिचोली स्टार्ट जाले बिकॉज ऑफ रेन स्टेट जाल्यार मारगांव इज द फर्स्ट फेज सुरू जावना सो आफ्टर रेन सिजन फोंडा इज फर्स्ट फेज सुरू जाता आनी त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान एजन्सी आयडेंटिफाय केली प्रामुख्यान पयले हातून रोल दवरला ते कांय लोक बोवाळ घालतात मडगांव म्युन्सिपालिटी इनवॉल्व आहा मडगांवचो आमदार इनवॉल्व आहा आमी खंयची एजन्सी अपॉयंट करुना इट इज द सगळो टोटल गव्हर्मेंट प्रोसेस गव्हर्मेंटान जी कंपनी अपॉयंट केल्या इज अ वर्ल्ड बेस्ट कंपनी इज अ एवॉर्ड विनर कंपनी अशें म्हणून आमकां म्हायती आहा सो आमी कंपनी जरी गव्हर्मेंटान बरी अपॉयंट केला जस्ट गो अहेड वीथ दॅट कम आमकां कांय प्रॉब्लेम ना आनी सगळे ते करतात 2-3 म्हयने पयलीं ताणें नानोटेलांक मडगांवचे आमदार
चेअरपर्सन, थोडे कावन्सिलर, थोडे रिनाउंड पर्सनॅलिटीज ऑफ मडगांव हांकां ताणें मास्टर प्लॅन हो कितें हाचे बेजिक्स जाणून घेवपाक ताणें आपयलें. त्या वेळार कोणें भायरून बोवाळ केलो, व्हडलो हंगाम केलो, एक रुमा चार रुमां भितर बसून ओडीपी तयार करतात कितें. त्याच वेळार कशें थोडे कांय लोक आहा तांकां शिता पयलीं मीठ खावपाची संवय आहा. आमी हांगा बसल्यार ते कोणाचेर अन्याय करपाक, बोवाळ मारपाक, दुसऱ्याचेर टिका करपाक आमी बसूना. इतलें तरी आमकां एथिक्स आहा काम करपाक. सो तेज्या वेळार तें जालें, बेजिक्स जाणून घेवपाक आनी आमकां आपयलें. आमी तेज्या वेळार घेतले. त्याच वेळार रिनाउंड जे पर्सनॅलिटीज आशिल्ले तांणी कांय सजेशनय केले. ते लोक हांव आजूय ह्याय हॉलांत आशिल्ले आनी ते लोक आयज कांयच उलयले ना. तांकां ताणीच कांय सजेशन केल्लीं, हांवें पळयलें ते भशेन. सो तातूंत मागीर कितें जालें, तांकां ओडीपी प्लॅन दिले, आमचे कडेन सगळे तांणी सायट इन्स्पेक्शन्स केले. ते एक 2-3 म्हयने भोंवले. ते जे कंपनी जे ते अपॉयंट केल्या ती केल्या पळय, ते 2-3 म्हयने भोंवले. ताणें सगळे सर्वे केल्या, सायट इन्स्पेक्शन केल्या, सगळें कळ्ळें न्ही. स्टुडिओ पॉड कंपनी कळ्ळें न्ही. सो ताणें आतां तो एक रफली प्लॅन तयार केलो. कशें आसा, मडगांव जी एरिया आसा पळय, बिल्डिंगे म्युनिसिपालिटी बिल्डींग मोडून, गार्डन मोडून मदीं जाय तशी काय डेव्हलपमेंट करपाक मेळना. आसा त्या प्रिमायसिसा भितर. आतां थोड्या लोकांचे कांय सजेशन्स आसा. एक हांवूय तातूंत सहमत आसा. पार्किंग आमकां खुबशें कमी आसा. पार्किंगाचेर आमी भर दिवपाक जाय. कांय लोकांनी सजेशन केल्या गार्बेजीचेर भर दिवपाक जाय. कांय लोकांनी सजेशन्स केल्या सरावंडींग सिटी भितर कोणी आयलो जाल्यार लोक येता, भायलो मडगांव खंय भायर येता, ताका टॉयलेट फेसिलिटी बरी दिवपाक जाय. म्हणजे युरिनल जाल्यार टॉयलेट फेसिलिटी बरी दिवपाक जाय. दीज आर गूड सजेशन्स फ्रॉम द सोसायटी, पीपल ऑफ द सोसायटी. व्हेरी गूड सजेशन्स. सो ती सजेशन त्या हिशोबान ताणें एक रफली तयार केले कडेन आहा. मागीर ताणें गव्हर्मेंटान सजेस्ट केलें की हो तुमी लोकांक म्हणजे म्हाका दवरात. आमी तें ऑफिशियली पेपराचेर घेवन काल आमी पयर आमी वेबसायटीक पयर आमचे सर्वर डावन अशें करून अपलोड जायना जालें. काल दिसता म्हाका ताणें अपलोड केलो. आनी आज आमी म्युनिसिपालिटी हॉलांत सजेशन लोकांक सांगत आयलो अशें अशें आसा. सो वी हॅव कॉल्ड ऑल जनरल पीपल, म्हणजे जनरल पीपल नोटिसा प्रमाणे सगळे लोक आयले. आनी ताणें पयलीं पळोवपाक ताणें डिस्प्ले केलें आनी मागीर म्हणून सगळें कोणें कितें सजेशन ती सजेशन आयकून घेतल्या. जी कितें बरी सजेशन आहा ही अवश्य आमी आयकून घेवपाक जाय न्ही. हातूंत राजकारण कोणें करचें न्ही. म्हजी तरी प्रामाणीक मत आहा, राजकारण कोणें करचें न्ही. ना तांकां सजेशनां पळय कशें आहा. आमी एक समज ताणें म्हणलां म्हाका तो सुरवातीक म्हणटा 2 विकाचो टायम दियात. ओके, समज तरी 2 वीक जावन समज मागीर कोणाला एक मेजर कितें बरें सजेशन येता, वी कॅन एक्सेप्ट दॅट सजेशन. वॉट इज द हार्म इन दॅट. पयलींच मिटींग कॉमेज जातें तें हें कॉमेज जावचीच पयलीं. ना तुमी हेंच करूं ना, थोडो टायम दिला, म्हयनोभर दिवपाक जाय 2 अरे कितेंय बरें जातलें जाल्यार ताका सहमती आसपाक जाय सगळ्यांची. हांव अशें म्हणना आमीच सगळे 100% आमी कितें करता. आमी हातूंत म्युनिसिपालिटीचो रोल कांय ना, हातूंत मडगांवच्या आमदाराचो रोल कांय ना. दिस इज अ गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटची पॉलिसी आनी गव्हर्मेंट स्किमीच्या अंडर हे मास्टर प्लॅनिंग चलता. फंड सगळे सेंट्रलाच्यान येता.